प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या आयताराक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाची परब आमी समोर ओंपता आनी ह्या आयताराक आमकां दोन वस्तू दिश्टी पडटात. पयली वस्त म्हणल्यार पवित्र सभा जल्म घेता. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार हे शीस सगळ्याक संवसाराक देवाची बरी खबर पवित्र आत्म्याच्या बोळान करूंक पावतात. ह्यो दोन वस्तू आयच्या परबेच्या दिसाक आमकां दिश्टी पडटात. म्हणटच ह्या परबेच्या दिसाक हो ल्हानसो विशय म्हजो फुडें वतना हांव तुमचे सवें ल्हानशी एक भिकाऱ्याची गोत तुमकां सांगूंक सोदतां. एकूय भिकारी आसलेलो, हो आख्खेंच आपल्या जिवितांत खंय भीक मारूंक आपलें जिवीत ताणें सारलेलें आनी अशें जाल्लें आपल्या जिविताच्यो निमण्यो घडयो हो भिकारी सत्ताना आपल्या पुताकूय ताणें आपोवन हाडलो आनी ह्या आपल्या पुताकूय ताणें सांगलें, आख्खें जिवीतभर हांवें भीक मागलां आनी भीक मागून तुका ल्हानांतलो हांवें व्हड केला. म्हणटच आतां हे जिविताच्यो निमण्यो घडयो हांव सारतना म्हजे लागीं तुका दिवंक कांयच ना, पूण हें जिवीत सोडून वेताना म्हजे लागीं एकूच कांसो आसा जो हांवें भीक मागतालो तो तुज्या हातीन हांव सोंपोवंक सोदतां. आनी हे भिकाऱ्यान होच कांसो आपल्या पुताच्या हातीन सोंपयलो आनी आपलो निमणो जीव सोडलो. आनी भिकाऱ्याचो पूत सदांच्या भाशेन आपलें चालतें जिवीत जियेताना हो पूतूय होच कांसो घेवन भीक मागूंक लागलो. आनी जेन्ना अशेंच आपल्या जिवितांत भिकेक बसलेलो आसतना एका दिसाकूय असोच पासा जाताना एक भांगाराचो शेटूय ताका पयशे घालूंक आयलो आनी ताच्या कांशांक पयशे घातना एक अवचितूच आवाज कसो आयलो आनी तेन्नाच ह्या भांगाराच्या शेट्यान ताका पडोवन ताजो कांसो पडोवंक मागलो आनी पडयल्या उपरांत ह्या भिकाऱ्याक सांगलें, तुज्या हातीन कांसो आसा, तो कांसो सादो कांसो न्हय पूण एक भांगाराचो कांसो आनी तूं हांगा भिकारी जावन तुजें जिवीत सादता जाल्यार तुज्या कांशाक जायतें मोल आसा, जायत्या पयशांचें मोल ताका फाव आसा आनी हो कांसो तुवें विकलो जाल्यार तूं एक ग्रेस्त मनीस जावंक शकता. आनी शेकीवूय हे भिकाऱ्याच्या पुतान जो भीक मागतालो ताणें चिंतलें, आपूण इतलो वर्सां हें भीक मागतालो, म्हज्या हातीन भांगाराचो कांसो आसलेलो आनी तो विकल्यार हांव ग्रेस्त जातलो. आनी शेकीवूय ह्या भिकाऱ्याच्या पुतान हो कांसो विकलो आनी एक ग्रेस्त मनीस भाव भयणींनो तो जालो. म्हज्या इश्टांनो, आयच्या दिसाक ही परब आमकां एक वस्तूचो उगडास कोत्ता. ती म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेताना आमी घडये संवसारांत भोंवतात खरी, जायते फावटी आमच्या जिवितांत भितर रिगलोलो वो आमच्या काळजान रिगलोलो आमकां भितर आसा तो म्हणल्यार पवित्र आत्मो. आमी ताका वळखूंक विसरतात, जायतें आमी करूंक सोदतात आमच्याच बळान, पूण आमी घडये जायते फावटी करूंक शकनात कित्याक आमी पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याची शक्ती आमच्या जिवितांत रिगून आसा ती आमी वळखूंक पावूंक ना. आमची गोत अशीच जायते फावटी जाल्ली आसा, आमचे भितर गिरासकाय पवित्र आत्म्याची आसा ती आमी वळखूंक पावनात. म्हणटच आयच्या दिसाक पयली वस्त आमच्या जिवितांत ती म्हणल्यार आमी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसा तो आमी वळखून घेवंक गरज आसा. आयच्या दिसाक विशयान फुडें वतना दुसरी वस्त आमकां फाव जाता ती म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान आमकां वेगवेगळीं देणी फाव केल्लीं आसात. घडये समजिकायेची, जाणवायेची कसली देणी आमकां दिल्लीं आसात, पूण ही देणी आमी वळखून घेतलीं जाल्यार आमी आमच्या जिविताची नवसरणी आनी बदलणी करूंक पावतलीं, नाजाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसरणी जावंक पावची ना. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमची नवसरणी आनी बदलणी करतलीं तेन्नाच आमी घडये ह्या संवसाराची नवसरणी आनी बदलणी आमी करूंक पावतलीं. म्हणटच पवित्र आत्म्यान जण एकल्याक ही देणी फाव केल्लीं आसात. ही देणी घेवन आमच्या जिविताची आनी संवसारांत रावतल्यांच्या मनशांची बदलणी आनी नवसरणी करूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज आसा. आयच्या दिसाक निमणी वस्त ती आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार पवित्र सभा घडून आयली आनी शिसांनी ही बरी खबर संवसारांत परगट केली
कित्याक पवित्र आत्मो तांच्या बरोबर आसलेलो. आज आमी घडये देवाची बरी खबर संवसारांत परगट करतली जाल्यार म्हाका आनी तुमकां पवित्र आत्म्याची शक्ती बोलाची गरज आसा. तेच परी जे परी सिसांनी हीच बरी खबर परगट केली, भिरांत तांचे वयली गेली, तेच परी आमचे वयली जी भिरांत आसा, आमच्या भितर आपलेपण भरलेलें आसा, तें आमी सगळीं काडून उडयतलीं जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. जाल्यार मागुया, ही परब आमी समरपतना आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्याची देणी फावो केल्लीं आसात. ही देणी घेवन आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो रिगलेलो आसा तो वडकून घेवया, आमच्या जिविताची नवसोनी आनी बदलणी आमी करुया आनी तेच परी ही संवसाराची बदलणी आमी जण एकली करूंक पावतली. म्हणटच ही परब आमी समरपतना आमकां दर एकल्याक हेच पवित्र आत्म्याचें बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.